Sirach, chapter 11. दिसता तशें नासता. जाणवाय एका गोरीब मनशाक आपली तोकली नीट उबी दवरून रावूंक कारोन आसता आनी ताका व्हडल्या मनशा मदें जागो फावो कोत्ता. सुंदर दिसता म्हणून कोणाकूय थोक्यो नाकाय आनी विद्रूप दिसता म्हणून कोणाकूय किकोंत करिनाकाय. उडून वेतोल्या मोनजाती मदें मोवा मूस एकदम धाकटो, पूण तो तयार कोत्ता तें मोव सगल्या वस्तूं परस गोड आसता. लोक तुजो भोव मान कोत्तात तेन्ना तूं गर्वान भरो नाकाय, कित्याक सर्वेस्पराच्यो सगल्यो वस्तू अजापांच्यो, पूण त्यो मनशाकुला पासून पयस लिपोवन दवरल्यात. जायत्या राजांक ताणें धोत्तरेर बसूंक लायल्यात आनी कोणेंच चिंतूंक नासलोल्या मनशाच्या मस्तकार मुकूट घातला. जायते मोठे मनीस सामके कोनिश्टायेक सांपडल्यात आनी मानाचे मनीस दुसऱ्याच्या हातांनी पडल्यात. निन्नय आनी निहाळ. संपूर्णायेन चवकशी केल्या शिवाय गुन्यांव थापी नाकाय. पयलो निहाळ कोर आनी मागीरूच चुकी पासत टिक्का कोर. जबाब दिवचे आदीं पयलो बरे भाशेन आयकून घे. दुसऱ्याचें उलोवप सोंपचे आदीं मोदेंच उलोय नाकाय. तुका लागोना तसल्या वस्तूंक लागोन दुसऱ्या लागीं आड्डून झगडो नाकाय. नालायकाच्या झगड्यांनी मोदें पडो नाकाय. म्हज्या पुता, जायत्या वस्तूंनी तूं वांटो घेनाकाय. एकदम चड वस्तू करूंक वेशी जाल्यार तुका खूब त्रास जावंक शकतात. कितलोय धांवलोय म्हणून तूं फुडें पावचो नाय. न्हय म्हणून धांवलो म्हणून तूं सुटचो नाय. जायते जण खूब रस्तेन जायतें काम कोत्तात, तरी आसतना ते आदल्या परस फाटीं उरतात. देवाचेरूच विस्वास दवर. दुसरो सवकास काम करपी एक मनीस आसता. ताका आदाराची गरज आसता. तो अशक्त आनी ताचे लागीं चड नासता. देव ताचेर आपली काकुतीची नदर घालता आनी ताचे वायट परिस्थितींतलो ताका वयर काडटा. आपली तोकली वयर काडपाक ताका आदार दिता. ताका सगलो लोक अजाप जाता. बरें आनी वायट जिवीत तशेंच मरण. गरिबी आनी गिरेस्तकाय सगलें देवा कडल्यान येता. प्रमाणिकाक सर्वेस्पराची देणी सदांच उत्तात आनी तांच्या वावरांत तांकां सदांच ताचो आदार फावो जाता. दुसरे स्वताक गरजेचें धादोसपण दिना आसतना खूब कश्ट करून गिरेस्त जायत, पूण ताचो ताका कितलोसो फायदो जाता. आतां म्हज्यान शांतीन बसून म्हजे लागीं आसा ताचो फायदो घेवपाक जाता. अशें तें म्हणशीत जाल्यारूय हें सगलें कितलो काळ तोखतलें. हें सगलें हांगाच दुसऱ्यांक दवरून वेचें पडटलें. ती ताका खबर ना. तुजे कायदे पाळ आनी तुजे कश्ट कर आनी म्हातारो जाय पर्यंत तुजें काम करीत राव. प्रत्येकाच्या येसाक अजाप जावन पळय नाकाय. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर आनी तुजेंच काम कर. एका गरीब मनशाक अकस्मात गिरेस्त करपाक सर्वेस्पराचे नदरेक एक किरकोळ गजाल. देवस्पणी मनशाक ताचो फळ कसो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद फावो जातलो आनी धोनी आपलो आशिर्वाद ताचेशी फुलयतलो. म्हज्यो कितल्यो गरजो आसात, फुडाराक म्हजे लागीं कितलें आसतलें अशें म्हणो नाकाय.
आतां हांव स्वावलंबी आनी ह्या फुडें म्हाका कितें वायट जावपाचें आसा अशें म्हणनाका. सगळें बरें चलता तेन्ना अदृश्टाचें कोणूच चिंतिना आनी अदृश्टाच्या वेळार येसाचो उगडासूय जायना. मनशाच्या मरना समयार सर्वेस्पराक मनशाक खास दिवचे सुवातेर ताच्या कन्या प्रमाणें इनाम दिवप सामकें सोंपें. अदृश्टाच्या एकाच खिणा दादोसपणान पुसून वेतात. एका मनशाच्या निमाण्या खिणाक ताची कर्तुबां जाणवतात. मनीस मरचे आदीं कोणाचेंच जिवीत दादोशी म्हणून समजनाकाय. मनशाच्या जिविताच्या शेवटाकूच ताच्या जिविताचो हिशोब करूं येता. खोट्यांक पातयेव नाकाय. मेळत तांकां तुज्या घरांत हाडूं नाकाय, कित्याक जायते चालाक मनीस तुका जायत्याच वाटांनी फसोवंक शकतात. एका पिंजऱ्यांतल्या कोवड्या भाशेन एका गर्विश्टाचें काळीज. एका गुपीत चोरा भाशेन तो तुज्या अदृश्टाची वाट पळयतलो. बरें आसा तें वायट कशें दाखयतलो आनी शेबासकी फावो आसलेल्या वस्तूंनी तुजी चुकी मेळयतलो. एकूच किट्ट कोळशांचे इंगळे कोत्ता आनी एक पातकी रगत व्हारोंक आडोसाक उबो रावन संद सोदता. दृश्ट मनशाचे आनी ताचे वायट येवजणे परस पयस राव. तो तुजेर सासणाक खत घालतलो. अनवळखी मनशाक आसरो दिवं नाकाय. तो तुका त्रास दितलो आनी तुज्याच कुटुंबांतलो तुका पयस कोत्तलो. देवाचें उतर हें.